बदले नमस्कार लंच टाइम बुलेटिनांत येवकार हांव सजना अंजुनकर सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बदल्यांचे सत्र सुरूच प्रशासनात व्हड बदल. IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर सचिव गडकर परतून गोंयांत गीते यशस्विनी आश्विन गोंयच्यान अरुणाचलाक IPS ओमवीर आनी सुनील अंचपिका हांची बिंग बदली. काँग्रेस सरकारच्या काळात वीज खात्यान कंत्राटाचेर काम घेतिल्ल्या मिटर रिडरांक करतले कायमस्वरुपी. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलें आश्वासन. बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 70 केरी चेक पोस्टाचेर दोगांक केली अटक. वट्ट 400 किलो गोमांस केले जप्त. शिरगांव वाठारांतल्या खंड ब्लॉकांत साळगांवकर शिपिंग कंपनीन खंडकाम केला सुरू. लयराई देवळाच्या भोंवतणी 150 मीटर जाल्यार दोणाच्या तळये भोंवतणी 80 मीटर बफर झोन स्थापन. खंड आनी भूशास्त्र संचालकाची माहिती. केप्यां शिरवय वाठारांत चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन दुबावीत आरोपीक केली अटक. दुबावितान प्रेम प्रकरणाक लागून चलयेचेर केल्लो सुरी हल्लो. कुंकळे महानगरपालिकेचो सर्व्हर जाला डावन. कर भरपाक आयिल्ल्या थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. ऑनलायन पेमेंट करपाक मेळना म्हूण जालो बोवाळ. आतां खबरो विस्तारांत. शिरगांव वाठारांतल्या खंड ब्लॉक नंबर 2 साळगांवकर शिपिंग कंपनीन बेरेस्ताराक खणकाम सुरू केलां. ह्या वाठारांत पर्यावरणाची राखण करपा खातीर लयराई देवळाच्या भोंवतणी 150 मीटर बफर झोन जाल्यार दोणाच्या तळये भोंवतणी 80 मीटर बफर झोन स्थापन केल्ल्याची माहिती खण आनी भूशास्त्र संचालनालयाचो संचालक नारायण गाड हांणी दिली. We have started yet another mine today. From today onwards, it is operational. It is of Salgaonkar Shipping Company, that is block number 2, which is at Shirgaon Mine. So, as we had told you also earlier, with this new block, as of now, we have operationalized 3 blocks. First block was of Vedanta, which was operational. Second block was of Fomento, which was operational. That was block number 5. And this is the third block, which is operational as of now, which is at Sirgaon. And the other block of JSW, which is at Kudne. We have signed their MDPA. MDPA is nothing but the production agreement. After the production agreement, very soon we will sign with them lease agreement also. So out of 12, we will have 5 blocks totally operational. Lairai Temple, which was in block number 2 of Salgaonkar Shipping. We have taken an undertaking from Salgaonkar Shipping that from the outer wall of the temple there will be a buffer of 150 meters from New Lairai Temple. So within that buffer of 150 meters, they will neither do any mining activity there nor any sort of dumping there throughout the life of the mining lease. This clause we have also incorporated in the lease agreement, so that it is binding that Donachi Tali of Lairai Temple, that is falling in block number 3 of Bandekar, Rajaram Bandekar. So again in this case also we have taken an undertaking from the leaseholder that from that Donachi Tali, 80 meters from that Donachi Tali, there will never be any mining activity. And this clause we have also incorporated in the MDPA and also in the lease deed. केप्यां शिरवय वाठारांत चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन दुबावीत आरोप्याक अटक केल्या. अनंत कदम अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. अनंत हाका केपें पुलिशेन सांगली महाराष्ट्रांतल्यान धरलो. सोमारा 12 मेक अनंत हाणें एका चलयेचेर सुरयो तुपून हल्लो केल्लो. प्रेम प्रकरणाक लागून ह्या दुबावितान चलयेचेर हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. केपें पुलीस ताचो सोद घेताले.
केपे पुलिसांनी तो एक्यूज आशिल्लो जो स्टॅबिंग केस आशिल्ली शिरवय वाठारांत घडलेली जे चेडवाचेर वार केल्ले त्या मनशाक अनंत कदम हेका अरेस्ट केल्लो आसा. फाटल्या 12 तारखेक सोमारा हो इन्सिडंट घडलेलो शिरवय वाठारांत जो कुंभारवाडा आसा शिरवय थंयची एक कांय अंतरार हो इन्सिडंट घडलेलो जेन्ना ती दोग जाण चली बरोबर त्याची फ्रेंडा बरोबर वयताना हो तेगेलो ज्या प्रमाणे पुलिसांनी म्हायती दिल्या तेंगेलो 15 दिसां पयलीं ब्रेकअप जालो आनी खंय तरी हे रागाच्या हेणें तो इन्सिडंट जावंक शकता अशें म्हायती मेळिल्ली आसा. आनी खंय तरी त्या इन्सिडंटा नंतर केपे पुलीस तेजे शोधा आशिल्ले. मागीर खंय तरी तांकां ह्या बद्दल म्हायती मेळ्ळी की तो सांगली वाठार जो महाराष्ट्रा आसा थंय आसा. तेजे नंतर 12 तारखे नंतर ह्या शोधाक ते इन्वेस्टिगेशन करीत खंय तरी तेजो शोध काडपाक तांकां यश मेळ्ळें आसा आनी 4 दिसां भितर तेणी जो स्टॅबिंग करून पळोवन गेल्लो अनंत कदम तेका अरेस्ट करून केपे पुलिसान हाडलेलो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा आनी कळंगुटे वाठारांतल्या चिकन सेंटर हॉटेलां रेस्टॉरंट सारख्या हेर आस्थापनांचेर धाड घातली. सुमार 7 आस्थापनां बंद उडयली अशी माहिती मुखेल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा वाठारांतली 5 चिकन सेंटरांची पळोवणी केली. ह्या 5 सेंटरांनी नितळसाण नाशिल्ल्यान ती बंद उडयली आनी सुमार 5,000चो दंड दिलो. तशेंच बेकायदेशीर रितीन पेप्सी विकपी आस्थापनाचेर धाड घालून 250 बॉक्सां जप्त केली अशी माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नोरेन हांणी दिली. अधिकाऱ्यान सांगला ओवरऑल आयज एक स्पेशल ड्रायव्ह आमी केल्लो आसा आनी आयज 2 टिमी भायर सरून मोठ्या प्रमाणान आमी हे इन्स्पेक्शन्स केल्ले आसा आनी वेगळे वेगळे तरेचे बिजनेसीस जावं चिकन सेंटर्स जावं रिटेल हॉकर्स आनी तशेंच रेस्टॉरंट्स हे सगळ्यांक आमी चॅक केल्या आनी एकूच आमी ऑब्जेक्टीव घेवन आयिल्ले आसा की सगळ्यांनी जे आसा हे हायजिनीक ऑपरेशन्स करचे आनी हेंचेर जो एक्शन घेतला तो पळोवन जे बाकीच्यांनी आसा तेणी सुओ मोटो करेक्शन करचें अशें रावचें न्हू की FDAच्या नांगरीच आमी क्लीन करतले. सो आमी परती हे मेसेज पास करता कित्याक हो जो आमी हातीन घेतलो ड्रायव्ह आसा हो चालूच उरतलो आनी फुडल्या ज्या आमी 7-8 म्हयन्यांनी या 6 म्हयन्यांनी सगळे हे कवर करतले. प्रत्येक बीच बेल्ट जावं आनी दुसरे आमचे तालुका जावं हांगा आमी आतां स्टार्ट केल्ले आसा आनी सगळ्याक हे कवर जातले. सो ही एक मेसेज आमी पास करची. एक तर चिकन शॉप्स जे आसता तांकां FDAचो रेजिस्ट्रेशन लागता सो ते तेंचे कडेन नासलेले आनी तेंचे जे हायजीन कंडिशन आसलेले तेवूय खूब पुअर आसलेले. सो त्या कारणां खातीर तांकां आमी इमिडिएटली बंद केला आनी बंदूच न्हू तांकां फायनूय घातल्या हांवें अंडर सेक्शन 69 कंपाउंड करून 5,000ची फायन घातलेली आसा. टोटल आमी 14 शॉप्स चिकन शॉप्स आमी 5 बंद केले. बाकीची दुसरी आसा ती रेस्टॉरंट्स ही बंद केल्ली आसा. म्हापसा उपरांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान कळंगुटे वाठारांतल्या 14 आस्थापनांचेर धाड घातली. सुमार 7 आस्थापनां बंद उडयली. तशेंच गुटखा आनी तंबाखू लेगीत जप्त केले अशी माहिती संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दिली. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाची मोहीम सुरूच आसतली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आता आमी कलंगूट आसा कलंगूट आमी आतां आयिल्ल्याक आमी जवळ जवळ 17 आस्थापनां आमी चॅक केल्ली आसा. 14 आनी ह्या 14तली 7 जी पळय आशिल्ली इटरीज ती सामकी म्हणजे दे वर नॉट कंप्लायींग टू शेड्यूल 4 आनी सामकी म्हणजे परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ल्या कारणान ते 7 जाणांक आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्यात क्लोज डावन करपाचें आनी आमी ते 7 आउटलेट्स आसा आमी ते बंद केले. उरिल्ले 7 जाणांक तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस केल्ली आसा. ज्यो डिस्क्रिपन्सीज आसा तांकां नजरेक हाडून दिल्ल्यो आसा आनी तांकां एक 48 तासाचो प्रास दिल्लो आसा विथीन वीच तांकां सांगला की ताणें ते कंप्लाय करून आमच्या ऑफिसाक हाडून दाखोवपाच्यो. म्हणजे 7 बंद केल्या तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस दिल्ली आसा. जो पर्यंत त्यो व्हेरीफाय जायना तो पर्यंत तांकां चालू करपाक दिवचें ना. स्नेहा होसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
जम्मू आणि काश्मीर पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादोरी गांवांत जाल्ल्या सुरक्षा दळ आनी दहशतवादींच्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांक ठार केले. हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश ए मोहम्मद कडेन संबंदीत आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. दक्षिण काश्मीरांतल्या पुलवामा हांगच्या नादेर गांवांत सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आनी शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशें काश्मीर झोन पुलिसांनी सांगले. जम्मू आणि काश्मीरातल्या पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गावात जाल्ल्या सुरक्षा दळ आणि दहशतवादींच्या चकमकीत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 3 दहशतवाद्यांक ठार केले. हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश ए मोहम्मद कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. असिफ अहमद शेख, अमीर नजीर वाणी आणि यावर अहमद भट अशी ठार जाल्ल्या दहशतवाद्यांची नावं आसात. पुलवामा जिल्ह्यातल्या त्राल भागात बेरेस्तारा सुरक्षा दळ आणि दहशतवाद्यांमधी ही चकमक जाल्ली. दक्षिण काश्मीरातल्या पुलवामा हांगाच्या नादेर गावात सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आणि शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशी माहिती काश्मीर झोन पुलिसांनी दिली. Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. बिल्ली साहब 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुआ. क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate this is all out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told, it is yet not concluded. It will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एनआययूच्या 3 शास्त्रज्ञांनी म्हादय वळोवपाक दिल्ल्या अहवालाचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान निशेध केलो. ह्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान एनआययूच्या भायर आंदोलन केले. ह्या 3 शास्त्रज्ञां मदलो डी शंकर हो कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वटेन अहवाल दिला असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केला. एनआययूच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायलें. एनआयओच्या 3 शास्त्रज्ञांनी दिल्ल्या म्हादय वळोवपाच्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान एनआयओच्या भायर आंदोलन केले. म्हादयचे उदक वळोवपाक अहवाल प्रकाशीत केल्ल्या 3 एनआयओ शास्त्रज्ञांचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान निशेध केलो. ह्या 3 शास्त्रज्ञांमदलो डी शंकर हो कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वाटेन हो अहवाल दिला अशी टिकाय तांचेर केली. गोंय सरकार म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो यत्न करता असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केलो. बजेट दवरता, काम चालू करता, सगळें जाता, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल करता आनी गोंयचो सरकार आयज कर्नाटकाची बाजू आसा, कर्नाटकाचे जे त्याची सायड आसा ती स्ट्रॉंग करपाक लागून ह्या 3 एनआयओ सायंटिस्टांक यूज करता आनी हे सायंटिस्ट यूज जातात आनी गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता. हो कर्नाटकाचो सायंटिस्ट करता तो करता. गोंयान आयज जो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी हो खंयचो? WRDचो चीफ इंजिनियर आसा जेका एवरी टायम हो BJP सरकार एक्सटेन्शन दिता हो खंयचो? हो कर्नाटकाचो. हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर आहा होय कर्नाटकाचो. होय म्हादयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. होय गोंयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो एनआयन रिपोर्ट टेबल केला कोणाक दाखोव पासून ना. जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो, हो रिपोर्ट आउट जालो, पब्लीश जालो, एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक BJP सरकार गोंयानूय आसा, सेंटराक आसा. ही दोनूय डबल इंजीन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा, गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता. गोंयकारांनी पळयलां आसतलें एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा. म्हादय न्हंयचे उदक वळयले जाल्यार गोंय तशेंच वन्यजीवांचेर हाचो दुश्परिणाम दिसतलो अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायले. तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादयच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष
त्या वाठारांत कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन गेलें जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगच्यो पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंचेर अभ्यास करूंक ना. पूण हो विशय सध्या सर्वोच्च न्यायालयान असल्या कारणान त्या अहवालाचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. पूण एकंदर लोकांची दिशाभूल करपाच्या नदरेंतल्यान हो जो अहवाल आसा तेचो वापर जो आसा हे कर्नाटक सरकार करताले आनी करीत आसा. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साश्टी मालांतल्या बेताळबाटी, कोलवा, बाणावले आनी वार्का वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. कांय वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आसा, मात ह्या कामा वेळार दर एक फावटी उदकाची पायपलायन फुटपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तशेंच फाटल्या 3-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण उणीच जायत चल्ला. पळयात पुराय बातमी. मे म्हयन्याक सुरवात जाल्ल्या सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उदकाची समस्या वाड जाल्ली आसा. हातूंत भुंयगत वीज केबल काम करतना दर फावटी उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्याच्यो एक घडणुको उक्ताडार येत आसा. साश्टी मालांतल्या बेताळबाटी, कोलवा, बाणावले आनी वार्का सारक्या दर्यादेग वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा. पयलीं केन्नाच कोलवा वाठारांत उदकाचो प्रश्न निर्माण जावंक नाशिल्लो, मात फाटल्या 2-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण जावपूच बंद जाल्ली आसा. नळ आसा पूण नळाक उदकाचो थेंब लेगीत येना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 2-3 दिसांनी उदक आयलें जाल्यार उदकाचो दाब कमी आशिल्ल्यान पंपान उदक भरचें पडटा अशें थळावे सांगता. सरकारान वेगवेगळ्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न निर्माण जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. We are facing water shortages over here. People who are relying on the PWD, the water line, you do not get enough pressure of water. There is water coming, but it's a trickle very often. Mostly in the night you do get some pressure, but during the day there's not much pressure in water. So there is less water, and that is not a good sign. But I would say that is a sign of how things are going to be now for us in the future if everything continues the way it's going. This destruction continues in this way. I'm living here since 2003, and since then we never ever had problems with water. It is now in the last over 4 months that almost every second, third day there is no water in the tap. The water is not rising to the first floor. We had the tank which was always full. Now that tank doesn't get, because the water is literally trickling into and it doesn't go into, rise up. We'll have to put a pump and push the water up if we have to. The government of Goa should be very, very conscious of the fact that residents all around Goa are facing scarcity of water. If one monsoon is delayed, we cannot imagine what will be the situation in Goa. The number of hotels are increasing, the number of guest houses are increasing, and the government is not even aware how are they going to supply water to the existing residents. So-called unsustainable development has caused utter destruction. Our lives are going to be only worse in the days to come. साश्टी म्हालान उदकाचो प्रश्न फाटल्या 2 ते 2.5 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. पंचायत उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करीत आसा, तरी लेगीत ग्रामस्थ पंचायतीकूच जापसालदार समजता. पंचायती कडेन कसलोच निर्णय घेवपाचो अधिकार ना. सगळे अधिकार उदका स्त्रोत खात्याकूच आसा अशें बेताळबाटी उपसरपंच लिमिया डायसाचें म्हणणें. We really have no answer to this question because we've tried to address this problem by departmental letter about how to tackle it. Atas no last year, I think from the beginning of our term, years back. So we've been writing letters, but we have been receiving no response. There is no pressure. People who have, when you get water also, they must barik sar, very slow. It doesn't reach up the sides. So this is a big issue, and what can Panchayat do about it? What we can do in the right departments, they are supposed to take action on that, but they are misworded. So केन्नाच्यान तुमकां असो problem? This problem has been going on for over about 2.5 years, but it's more prominent now. As per the Panchayat Raj Act, it is the duty of the Panchayat to see that the villages have water.
and the basic amenities like the water, the light. But now that right has been taken away and given to the water department. But still the people, they blame the panchayat body. They don't blame the department. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांवची जात्रेन घडिल्ल्या दुर्घटनेन बळी पडिल्ल्यांक सरकार न्याय दितले तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीच्या अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले असो विश्वास राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलो. बिरेस्तारा दनपारा शिरगांवचे श्री लयराई देवीचें दर्शन घेतल्या उपरांत राज्यपाल उलयतालो. शिरगांवचे जात्रेत घडिल्ल्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्यांक सरकार न्याय दितले तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीच्या अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी बिरेस्तारा दनपारा शिरगांवचे श्री लयराई देवीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा तांची घरकान्न तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. शिरगांवचे जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटने उपरांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची ही पयलीच भेट. No occasion to go through the report. Anyway, by considering true facts, based on true facts, I am sure that government will take further action, and that action should be extending justice to all, and 2 lakhs rupees for people who lost life and for injured persons already declared. When I visited the houses, I came to know that, and report. Today I read that the president also didn't get a copy that I read in some newspaper. We will look into that aspect, and as far as government is concerned, we have not reached the time up to that stage of looking into the report aspects. I hope government, administrators and every committees all will together look into all this, and everybody is interested in this Almighty Devi and Vishwas is disciples, so that give importance to that. Help something you are going to provide to who was injured and was already victim. Declared, and after 12 days after that, they will try to liberalize the condition. Whenever government money is giving to somebody, so many inquiries and other things. This is I requested the government also. So, ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बदल्यांचें सत्र सुरूच आसा. गोंयच्या प्रशासनान सध्या व्हडलो बदल जाल्लो आसा. IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर, संजीव गडकार, शकील उल रहमान, संतोष सुखदेव आनी अर्जुन मोहन हांची गोंयांत बदली जाल्या. IAS अधिकारी रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा आनी सुनील अंचिपका हांकां तिगांची बदली दिल्लींत केली. तशेंच IAS अधिकारी स्नेहा गीते, अश्विन चंद्रू आनी यशस्विनी B हांची बदली अरुणाचलाक जाल्यार IPS अधिकारी ओमवीर सिंग बिश्नॉय हांची लेगीत बदली दिल्लीक जाला. मजगतीं IPS अधिकारी केशव राम चौरासिया हांची बदली गोंयांत जाला. नमस्कार. कांय वेळा पयलीं IAS आनी IPS ऑफिसर जे आसा तांच्यो मेजर ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसा त्यो काडिल्ल्यो आसा. भारत सरकारचे गृह मंत्रालय जे आसा त्यो तेंच्या कडल्यान ही ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसात त्यो येतात आनी एग्मूट कॅडराचे जे ऑफिसर आसात IAS आनी IPS हांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यान तातूंत गोंयान भितर जे म्हत्वाच्या पदांचेर IAS आनी IPS आशिल्ले ते आतां ट्रान्सफर जाल्यात दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश आनी बाकीच्या वाठारांत. आनी 2 म्हत्वाचे अशे अधिकारी जे गोंयांतले अधिकारी, गोंयांतल्या नागरी सेवे भितर तांणी फ्रॉम ग्रास रूट लेवलाचेर काम केलां ते IAS जे आसात ते जाल्यात. ते म्हणजे यतींद्र मरलकार आनी दुसरे IAS गडकार. हे दोगांकूय आतां हे दोगूय गोंयचे पूत आतां परत गोंयांत आपली सेवा बजावपा खातीर गोंयांत येतात. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की खंयचे ऑफिसर जे आसात IAS IPS तांच्यो खंय बदल्यो जाल्या त्यो. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार रमेश वर्मा गोंयांत जे आशिल्ले, म्हाका दिसता मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणून तांची हांगासर ते सद्या काम पळयताले, ते रमेश वर्मा 2009च्या बॅचचे ते आतां गोंयच्यान तांची दिल्ली ट्रान्सफर जाल्या. ताज्या उपरांत दुसरे आतां जे अधिकारी आसात ते सुनील अंचिपका. सुनील अंचिपका हे गोंयांत काम करताले, वेगवेगळ्या हेंचो तेंचे कडेन कार्यभार आशिल्लो आनी मातशे कांय प्रमाणात ते वादग्रस्तूय अशे थारिल्ले अधिकारी आशिल्ले वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तांकां आतां आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सफर मारल्यात दिल्ली. ताच्या उपरांत म्हत्वाचें नांव जें
आतां ह्या ट्रान्सफर ऑर्डरीक लागून चर्चेक आयला ते म्हणजे स्नेहा गिते. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी म्हूण त्यो काम पळयताल्यो, बट जेन्ना शिरगांव स्टॅम्पेड जाले ताचे उपरांत ज्या अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो तातूंत स्नेहा गिते हांचो आस्पाव आशिल्लो. तांची आतां बदली जाल्या आनी स्नेहा गिते हांकां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर तांची बदली केल्या. दुसरे आसात ते अश्विन चंद्रू ए. 2019च्या बॅचीचे हे अधिकारी IAS ते गोंयान आशिल्ले, तांची आतां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश बदली जाल्या. आनी एक नांव ते म्हणजे अश्विनी बी. स्नेहा गिते ट्रान्सफर जाल्या उपरांत अश्विनी बी हांच्या कडेन उत्तर गोंय जे आसा तांचे जिल्लोधिकारी पदाचो कार्यकाळ आशिल्लो किंवा ती पद सांबाळटाली. तेंची बदली जाल्या गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश. आनी IPS अधिकारी जे आसले ते म्हणजे ओमवीर सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली जाल्या आनी दिल्लीच्यान गोंयान आयल्यात केशव राम चौरसिया. सो ही म्हत्वाची नांवां आसात. आतां हे जे गेल्या ते सांगल्यात, तशेंच तुमकां हांवें जशें सांगलें की 2 म्हत्वाचे अधिकारी आनी एक अधिकारी गोंयान आयल्यात ते म्हणजे शकील उल रहमान रेदर. 2013च्या बॅचीचे ते जम्मू काश्मीरांतल्यान आतां गोंयान तांची ट्रान्सफर जाल्या. मागीर संतोष सुखदेव म्हणून जे लडाख आशिल्ले ते गोंयान आतां आयल्यात आनी अर्जुन मोहन लक्षद्वीप आशिल्ले तांकां आतां गोंयान पोस्टींग मेळ्ळा. तशेंच दुसरे 2 म्हत्वाची नांवां जशें हांवें तुमकां सांगली ते म्हणजे संजीव गडकर 2013च्या बॅचीचे गोंयचे अधिकारी IAS म्हणून जाल्ले ते आतां जम्मू काश्मीरच्यान गोंयान आयल्यात आनी यतींद्र मरलकार जे लडाख आशिल्ले ते आतां लडाखच्यान गोंयान तांकां पोस्टींग मेळ्ळा. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.